नमस्कार, हांव मनशा पेरेरा. कोंकणी उलय लंडन उलय 99.8 FM साउथ हॅम्प्टन UK. आयज हांव तुमचे मुखार पावस ह्या विशयाचेर म्हजो लेख सादर करतां. जून जुलय हो पावसाचो तेंप. थोडीं ह्या तेंपाच्या सापूच मोगान पडटात, पूण थोडीं आपलीं दुकां घडयतात. फकत 2 साद्या गजालींची वो उदाहरणाची देख घेवया. रस्त्यार रावपी मनशाचें दूख नियाळ्यार तो फकत देवा लागीं मागता, देवा पावस आनीक नाका. ताणें कोडे भरूंक ना, न्हिदतलो म्हणल्यार पासून सुवात ना, घालूंक कपडे ना. सगलें पावसाच्या उदकान भिजलें. गिरेस्त आपल्या घरदार आसलोलीं आपल्या घरांत रावून हो पावसाळो खुशालकायेन एन्जॉय करतात. आपल्या घरांत सगल्या वस्तूचो पुरुमेत करून सुखी जिवीत जियेतात. आतां आमच्या दोळ्यां मुखार आपलें शेत कोसूंक रावपी शेतकाराचें चित्र नियाळया. केन्ना तरी तानिल्ले भुंयक पिवंक उदक मेळटलें आनी म्हजो काम धंदो सुरू जातलो. जाल्यार पावस वायट काय बरो? वेगवेगळीं दुकां जण एक मनशाक. आमचे भोंवतीं जायतीं जाणां तरेतरेचे कश्ट त्रास सोंसतात. जाता जाल्यार तुजो आदाराचो हात दी न्हय. देव तुज्या रिणाक केन्नाच रावचो ना. देव बरें करूं.